मये गावच्या नव्या उत्सवाक शेकड्यांनी वर्साची परंपरा आसा। नवे केल्ल्यान आतां शेतकारांक भात कापणीच्या कामाक हात घालपाक मेकळीक मेळ्ळा। मये सयत वायगिणी आनी दिवचल ह्या गांवाकडेन ह्या उत्सवांचो संबंध आसा। बिरेस्तारा थळव्यांनी पारंपारीक पद्दतीन शेतात वचून पूजा आनी हेर विधी केल्या उपरांत भाताची कणसां कापली। उपरांत ती वादयत श्री महामाया देवीच्या देवळात हाडली। भाताच्या कणसाची पूजा करतकीच पयलेच कणीस देवीक अर्पण केले। उपरांत नवे घेवन भाविक घरा गेले। नवान्न म्हणजे कसे ज्या हो गांव जेन्ना वसयलो देवस्थाना असा पंचायत आनी देवळांनी आसा तो वसयला तेंच्यांनी आनी त्या प्रमाणे त्या गांवांक तेंच्यांनी जाप दिल्या। आनी तशेंच जेन्ना गांव वसयता तेन्ना बिचोलची शांतादुर्गा आज तिचो सुद्दां संबंध ह्या गांवांक ह्या देवतांक आसा। आनी ह्या देवतांनी तिका शब्द दिलो की जेन्ना मयेचे धान्य पिकतले जे नवान्न म्हणटा ते धान्य जेन्ना पिकतले तेन्ना ते धान्य आमी तुका दितले। तशेंच वांयगणचे खेतोबाक तेका सुद्दां तो 7 जाणी भयणी भितर तो भाव एकूच आनी तेका सुद्दां ते वचन दिल्लें आसा की हांगासरूनच तुका मयेसूनच हे नवान्न ते आमी दितले। आनी त्याच प्रमाणे ते मान सन्मानान ते हांगासर येवन हांगासून ते नवान्न घेवन वयता आनी आपल्या गांवान व्हरून म्हणजे वांयगणे गांवान व्हरून तेजी पुजा करतात। तशेंच बिचोलकार सुद्दां आनी हांगासर जे मानकरी आमचे ग्रामस्थ आसात जे सगळे मानकरी तेजे पुजा जाल्या नंतर हांगासर महामायेच्या चौखामेर तेजी पुजा जाल्या नंतर नवन्नाची प्रत्येक जाण आपापल्या कुलपुरुषाक ते अर्पण करून तेच्या नंतर आपल्या घरांत व्हरून तेजी पुजा करता, नैवेद्य उपहार करून दाखयता तेका। अशी तरेची प्रथा। आता ही प्रथा ज्या टायमार हांगा देवस्थान स्थानापन्न जाल्लें आसा मयेंत त्या टायमा पासून ही प्रथा चालू आसा। म्हणजे माहिती प्रमाणे आमच्या वाडवडिलांनी सांगल्या प्रमाणे साधारण 600-700 वर्सांचो इतिहास आसा ह्या देवस्थानाक। जास्तच म्हटल्यार आता कमी न्हू। माझे नाव प्रमोद पांडुरंग गाडी। हांव माया ग्रामाचो आसा। आयज हे नेवे करता आयज त्या ग्रामान हे पयली आनी हे नेवे अशें आसा खूब पिढ्यान केल्ले आहा। सुरत ही ती आयज करतले आसा आनी हे नेवे वांयगणे वयता अख्ख्या मयान वयता तशें बिचोले पर्यंत वयता। आयज हे बरे भशेन सगळ्या कुटुंबांक धाडटा आनी हे जे सातेरमायेन जे दिला हे सगळे गांवभर सगळ्यांक दिला, सुख शांती समाधान करून घेतला आनी हे परंपरा आमची चालू करता ती केल्लेली आहा। तिचे मान बरे भशेन सगळ्यांक आरोग्याचो सगळ्यांचे सांबाळ केला बरे तरी हेच तें बरें करता। आता हे नवे केले उपरांत भात कापपाक मेळटा। हे नवे केले नंतर भात कापपाक सुरवात आमची ही परंपरा आसा आदी पासून आसा आनी हे पयली देवा कडेन दवरल्या शिवाय पुजा केल्या आमी करीना। म्हणजे पयले कणस देवी पहिली कणस देवी। गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत।